नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। राज्यात 10वेचो निकाल लागलो। 94.51%, 96.51% मेळोवन चलयांनी अंदूय मारली बाजी, जाल्यार चल्यांचो आयलो 94.37% निकाल। गोय पुलिसांच्या क्रायम ब्रांचान आयतारा युट्यूबर गौतम खट्टराक हाडलो गोंयांत। ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी आसा सुरू। कळंगूट बागा रस्त्याचेर 2 दुचाकी मदीं घडलो भिरांकूळ अपघात। एका तरणाट्याक आगताक मरण जाल्यार दुसऱ्याक उपचारा वेळार आयले मरण। हे 2 जाण आसात गंभीर जखमी। 4 किलोमीटर दर्यादेगेवेल्या वाठारांत 400 परस चड बेकायदेशीर बांदकाम जाल्ल्याचे आयला उक्ताडार। राज्यांतल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर जाल्यार कितले अतिक्रमण लोकांक पडला प्रश्न। हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट केला जारी। 26 एप्रिल आणि 27 एप्रिलाक वादळी वाऱ्या सयत वीज आणि गडगड मारून पावस पडपाचोय उक्तायला अदमास। आणि सोशल मीडियाचेर हिंदू देव देवतांविशीं आक्षेपार्ह विधानांचेर पोस्ट प्रसारीत केल्ल्याचो आरोप करून वास्को पुलीस स्टेशनाचेर औपचारीक कागाळ केल्या दाखल। खर कारवाय करची अशी नागरिकांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। सेंट फ्रांसिस झेवियरा संबंधी आक्षेपार्ह विधान करपी युट्यूबर गौतम खट्टराक गोय पुलिसांच्या क्रायम ब्रांचान गोंयांत हाडलो। ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा। ह्या प्रकरणात फुडें कितें जातलें हाचेर गोंयकारांची नदर आसा। राज्यात अपघाताचे सत्र चालूच आसा। कळंगूट बागा रस्त्याचेर 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या जीव घेवपी अपघातात कान्होळेच्या एका 25 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें, जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या आनीक एका तरणाट्याक उपचारा वेळार मरण आयलें। हेर 2 जाण गंभीर जखमी आसात, तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। ह्या अपघाताच्या कारणाची चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या। गोयच्या दर्यादेगेर अतिक्रमणांचो स्फोट। फक्त 4 किलोमीटर पट्टेत सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदकाम आयला सामकार। तर दर्यादेगांच्या उरिल्ल्या 25 किलोमीटरांचेर चित्र कितें आसतलें। पर्यटन खात्याची कारवाय सुरू आसली तरी आता जायते गंभीर प्रश्न मुखार येवपाक लागले। पळयात। च्या आदेशा उपरांत पर्यटन खात्यान बागा कळंगूट कांदोळे दर्यादेगेर सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आणि एक धक्को दिवपी वास्तव उक्ताडार आयले। फकत 4 किलोमीटर दर्यादेगेर सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदावळ सापडले। सावंतवाडो, खोब्रवाडो, उमतावाडो, माड्डोवाडो, तिवायवाडो आणि गौरावाडो ह्या 6 वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जाला हे स्पष्ट जाला। कांय कडेन नोटीस जारी करून लेगीत बांदकामां काडूंक नात, जाल्यार कांय कडेन नांवार नाशिल्ले झोपड्यांचे जाळें उबारला। माडोवाड्यात 80, तिवायवाड्यात 91 आणि गौरावाड्यात 102 मेरेन बेकायदेशीर बांदकाम नोंद जाल्यात। मजगती खोब्रवाडो आणि उमतावाडो वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण सापडला। आता सगळ्यात व्हडलो प्रश्न फकत 4 किलोमीटरां सुमार 400 बांदकाम जाल्यार मागीर राज्यांतल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर कितले अतिक्रमण जाला आसतले। सध्या आनीक 6 विभागांचो सर्वेक्षण प्रलंबीत आसा आणि कांदोळे ते शिकेरी मेरेनच्या सुमार 3 किलोमीटर पट्टेची अजून तपासणी जावंक ना। नागरिकांचो प्रश्न असो की पर्यटन खाते फकत न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयताले काय पुराय दर्यादेगेर जावपी अतिक्रमणाचेर स्वताच कारवाय करतले। गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचेर अतिक्रमणाचो हो दाग आता पुसपाक यश येतले वय हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। राज्यात 26 एप्रिल आणि 27 एप्रिलाक वादळी वाऱ्या सयत वीज आणि गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला।
सोशल मीडियाचेर हिंदू देव देवतांविशीं आक्षेपार्ह विधानाचेर पोस्ट प्रसारीत केल्ल्याचो आरोप करून वास्को पुलीस स्टेशनाचेर औपचारीक कागाळ केल्या. कांय व्यक्तींनी मुद्दाम फेसबुक आनी इंस्टाग्रामाचेर अपमानकारक कॉमेंट्स घाल्या असो आरोप कागाळदारांनी केला. ही कागाळ गौतम खट्टर प्रकरणाचे फाटभुंयेर दाखल जाल्या आनी गोंयांत धार्मीक भावनांक दुखयल्यात आनी लोकां मदीं मतभेद जावपाची शक्यताय उक्तायतना नागरिकांनी खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. हे प्रकरणात पुलिसांची फुडली चवकशी सुरू आसा. भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी हांगा जमलेले आसा आणि ताचे मुख्य कारण म्हणजे आमच्या देवांचेर आराध्य देवतांचेर घृणास्पद आणि अश्लील कमेंट केलेले आसा दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी आणि ते सोशल मीडियार प्रकरण घडलेले आसा. तुमकां खबर आसतलें गौतम खट्टर जे आसा तेणे एक वादग्रस्त वक्तव्य केला आणि हेचे सगळे कारण ते सोशल मीडियाचे अश्लील कमेंट मारतात. त्यांनी लॉर्ड परशुरामाचेर असो कमेंट मारलो आसा अश्लील तो म्हाका वाचून जो दाखोवपाक लज दिसता. ही तोंडान जी उतरां आमची सुटना ती पण त्यांच्या कशें सुट्टा ते खबर ना. मागीर दुसरो जे आसा रामाचे आणि सीतेचे एकदम विटंबन केला तांकां बी अश्लील कमेंट मारले आसा. तिसरो आमचे जे धोंड आसा लयराईचे तांचेर एकदम डेरोगेटरी कमेंट मारलेलो आसा. दुसरो म्हटल्यार लॉर्ड शिवा हे कितलेशेच भक्तगण असतात ताचेर एकदम अश्लील कमेंट मारलेलो आसा आणि सगळ्यांचे आमचे हिंदूंचे धार्मिक भावना एकदम दुखवलेल्या आसा खोलापर्यंत दुखवलेल्या आसा. म्हणून आम्ही ह्या मोठ्या संख्येन जमा झालेले आसा आणि एक आमची एकूच मागणी आसा की तांचेर कठोर ते कठोर कारवाई जावपा जाय. 28 कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की लॉ ऑफ इक्वेलिटी सांगता आणि लॉ ऑफ सगळ्यांक लॉ इक्वल आसपा जाय. तशेंच धरून आमकां तेंचेर हे जाल्लेले जाय आणि ते सगळ्यांक अरेस्ट जावन तांचेर कठोर ती कठोर कारवाई जाल्ली जाय. देवतांचेर अभद्र शब्द बरयल्ले गेले आणि जे कितें कितें सांगला तेंच्यांनी म्हणजे ताका कसलीच तत्वां ना. इतलेच आमकां ते रिक्वेस्ट केला की अशें फुडें जावंक जायना आणि तांकां जी कितें ज्या लोकांनी जे कितें बरयलां तेंचेर कडक जाता तितली कडक कारवाई करची आणि तांकां कितें ते पुलिसांनी शासन करता. जे आमच्या देशा भायर गोंयकार आसात नाजाल्यार जे दुसऱ्या धर्माचे लोक आसात ते थंयसून एक अब्युझिव्ह कमेंट्सची एक सिरीजूच स्टार्ट करतात आणि तेन्ना कितें जाता तेन्ना जे हांगासर प्रकरण यंत्रणे कडसून म्हणजे जे पुलीस डिपार्टमेंट आसूं सरकारा कडसून आसूं जे बरे भशेन हाताळले वयता पळय ते प्रकरण सोसायटीन चिगाळटा. त्या खातीर आमी तुमचे यंत्रणे कडेन अशी एक मागणी करता की असो एक कायदो आसतलोच तो म्हाका दिसता रिफ्रेश करपाची गरज आसा की अशें जर कोणी जर भायरसून कितें करता जेन्ना ते परत आपल्या देशान परततले तेन्ना तांकां एअरपोर्टाचेरूच इन्क्वायरी खातीर कस्टडीन घेवंक जाय. नमस्कार. आयज जो विषय आमच्या हिंदूंच्या बद्दल जे विद्रोहीक उलयतात मागीर तेतून तो फादर आसत किंवा राम सीता माता सगळ्यांचेर उलयता तेच्या बद्दल आमी साहेबांच्या कडेन उलयल्ले आसा. SP गुरुदास कदम यांच्या कडेन तेंच्यांनी ते आश्वासन दिल्ले आसा की ती जी कंप्लेंट आसा ती फुडें एस्केलेट करतले तेजो कॉग्निजन्स ते घेतले आणि फुडें तेजो कितें आसा तेका फुडें अशें जावचें ना असो तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. म्हणजे लयराई मातेचे परशुराम भगवानाचे आणि श्रीरामाचे असले कमेंट्स त्यांच्या पोस्टाचो पळयले असले कमेंट्स येयल्यात दॅट इज रियली म्हटल्यार घृणास्पद आसा ते आमकां आणि ते वेळ जावपाक शकना. कमेंट करपी आसा पळय तेंचेर कडी कारवाई करूंक जाय आणि हे आमकां बेगिनच्या बेगीन जाय एक आमच्या मागणी आसा. जे तुम्ही रिप्रेझेंटेशन दिला तातून कंटेंट तातून कितें आसा ते आमकां डिटेल वाचून आमी ते आता इमिजिएटली आमच्या सिनियराक कैद करतले तांकां कळयतले आणि हेतून ह्या तुमच्या विशयान ऑलरेडी एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनान. आता ही कंप्लेंटचो डिस्पोजल कसो ही कंप्लेंट कशी ट्रीट करपाची हाजेर आमचे सिनियरा बरोबर उलोवप जातले. त्या प्रमाणे त्याचेर फुडले एक्शन जातले. रिवणा वाठारात 25 मीटर रस्तो रुंदीकरण आणि रस्त्याच्या वाईट परिस्थितीविषयी रिवणा ग्रामसभेत चर्चा झाली. रस्तो दुरुस्तीचे टेंडर पास जावन वर्स जावन गेले मात अजून मेरेन रस्त्याचे काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित केले. मजगतीं तार उपलब्ध नाशिल्ल्यान रस्त्याचे काम आडावन उरलां अशें उपसरपंचाचें म्हणणें. तशेंच ग्रामसभेत हेर म्हत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा जाली. पावसाच्या पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज ग्रामसभा
रिगार्डींग द रोड इश्यू लायटीचे आनी उदकाचे मेन इश्यू आहलो. तशे भाशेन लास्ट ग्रामसभा हांवें ग्रामसभा इश्यू काडलेलो हो रस्त्याचो, कित्याक रस्ते सारके पाड पडले म्हणून कळ्ळां आमगे जामावली टू दिवण कळम केवण सारके रस्ते सारके फोडून पयलीं नळा उदका लागून पायपा लागून फोडलो आनी मागीर केबल घालपा अंडरग्रावंड रस्ते फोडलो. तो 6 ते 9 म्हयने तसोच उरलो. मागीर आतां तेणी तो पॅच वर्क केला. पण पॅच वर्क केले तेजे जायते इश्यू आहा, कित्याक पॅच वर्क केले ते गेले क्लियर जाते म्हणटा ते सुशेगाद आहा. पॅच वर्क केल्या तेजे वयल्यान गेले जाल्यार सायडीन लोकांची भेणां मोडो वयता. कोण प्रेग्नेंट आसलो बायल वच वाटेर डिलिव्हरी जातली. ते MLAन पंचायतीन हें पळोवपाचें. पंचायती सांगला, पंचायती आयज सांगलें लास्ट टायमूच सांगलें. लास्ट इयर मेच्या म्हयन्याक टेंडर पास जालो हॉट मिक्साचो 4.03 क्रोसांचो. पण रस्तो अजून जायना. वर्स जाता फुडल्या 2 दिसांनी मे लागतले पण हो रस्तो ना. आतां हो क्वेश्चन परतून रेज केलो म्हणल्यार डेप्युटी सरपंच सांगता हे हॉट मिक्साचे इश्यू आहा. ते टेंडरींग जाला पूण तेंचे भितर कितें रेटी लागून इश्यू जाता. आतां कितलें सोद तें आमकां खबर ना. भायले कडेन दुसरे कडेन हॉट मिक्स जालो आहा थंयसर शिवोले कालामुटी सायडी, पूण हे सायडीन रस्तो जायना. आनी टेंडर पास जावन रस्तो जायना म्हळ्यार एक दुखाची खबर आहे रिवणकाराक. हांव इतलेंच मागता हो पावसाचे पयले हो रस्तो हॉट मिक्स जावं. खंयची पिडाव डिपार्टमेंटान घालपाची इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते सगळे डिपार्टमेंट घालिल्ले आसा. तेच प्रमाणे प्रपोजल येता केल्लें आशिल्लें ते बी बाजारांतलें आशिल्लें ते बी ते ओनर आमी ते जे प्रपोजल आमचे कडेन येयलेलें ते मनशाक आमी सांगून तें सॉल्व केलें तेणी ते करता म्हणून सांगलां. सो आता पहिला की मेन रस्तो जाता तेका दोन्ही पर्यंत डांबर पडना म्हणून टॉपिक डिस्कस जाल्ली. सो कित्याक लागून डांबर पडना? डांबर टेंडर गेले पावट जालें तेजो 4 म्हयने पयलीं टेंडर जाल्लो पूण तो टेंडर कितें काम सुरवात करून रस्ते फोडलेले आशिल्ले. वरान लागून डांबर मेळना अशें म्हणून सांगलें. मागीर ते कॉन्ट्रॅक्टर स्ट्रायक जाता अशें म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. तेंगे कितें बजेट तेंगे बसना अशें म्हणून तेजे खातीर ते रावल्ले आसा. तरी आतां एक फुडल्या विकाच्यान करता अशें म्हणून सांगलां. खंय तरी पळयलां आमी जामावले टू केवणा हो रोड अजून तरी पेंडींग आसा कळ्ळें. आनी ऑलरेडी एस्टिमेट सगळे जाल्ले आसा. कित्याक लागून अजून पर्यंत पेंडींग? जामावली टू केवणा हो आमी अंडरग्रावंड केबलिंग म्हजो मतदारसंघ आसा सादारण ते 250 कोटी रुपया आमी अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर मोडले आसात. आनी जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग घालतात तो रस्त्याच्या बाजूक भितर वतात तेन्ना ते रस्ते अनस्टेबल जातात. पूण परत एक फावटी आमी तात्पुरती डागडुजी केल्ली आसा. आनीक ह्या रस्त्याचे टेंडरय जाल्ले आसा. 2-3 टेंडर पेंडींग आसात. फक्त ते कॉन्ट्रॅक्टरांची जे युद्धाच्या वेळार आमचे जे इराण आनी अमेरिका हांचे युद्ध चल्लेलें आसा तातूंत भितर जो तांचो टार आशिल्लो तो अकस्मात 3 पटींनी वाडला आसा, 2.5 पटींनी वाडला आसा. म्हणून ते सगळे स्ट्रायकाचेर गेल्ले आसात. ते काम करपाक सोदनात आनी सरकारान तांकां आश्वासीत केल्लें आसा की वाडीव जी दर आसा ती तांच्या टेंडरान भितर आमी दितले. आनीक म्हाका दिसता की सोमाराच्यान हो रस्तो सुरू जातलो आनी 8 दिसां भितर आमकां जो उरलेलो भाग आसा तो जातलो. म्हजो हो सांगे मतदारसंघ आसा तो सादारण म्हाका दिसता 120 किलोमिटर्स MDR रोड आसा. म्हणजे हांगच्यान सुटल्यार आमी बेळगांवच्यानय पयस पावता इतको रस्त्याचें नेटवर्क आसा. सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ आनी तातूंतले एक 7-8 किलोमिटर रस्तो हो मातसो हें आसा. बाकीच्या ह्या सगळ्या 100 किलोमिटरांचेर तुमकां एकूय पोर्टहोल दिसचो ना. शेनवारा वाळपय वाठारांत खर वाऱ्याक लागून झाडां पडपाच्यो घडणुको उक्ताडार आयल्यो. मासोड्डे रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सुरेश पोकळे हांच्या घरांत आशिल्ल्या बेकरीचेर झाड पडून सुमार 50,000 रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचे सध्या हे झाड काडपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा.
पालया वाठारांतल्या किरणपाणी गावात रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पुराय रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. ह्या रस्त्यार कोणाचो अपघात घडल्यार जापसालदार कोणाक धरप थळावे जाप मागतात. तशेंच हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी तांणी केल्या. राज्यात कांय वाठारांतल्या रस्त्यांची काणी अजून जैसे थे आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. हाजी आमकां जीवी देख पालया वाठारांतल्या किरणपाणी गावात पळोवपाक मेळटा. पुराय रस्त्यार व्हड जीवघेणी फोंडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोक्याचें जाल्या. रस्त्याची ही स्थिती सामकी गंभीर आशिल्ल्यान प्रशासनान बेगोबेग लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें थळाव्यांचें गाराणें. ह्यो चढाव आसा पालयाचो किरणपाणयाचो तो शाप बाद जाल्लो आहा. रस्तो शाप बाद जाल्लो आहा. कांय अर्थ ना. तेव्हा जाता तितको पावसा आदी हो रस्तो करून घेवचो. चढाव एक थोडेशे कमी करूचे आनी रस्तो आनी ह्या रस्त्यार जी कांय अडचणी लोकांनी केल्यो त्यो आदी पयले दूर करूंक जाय. ही म्हाजी तुमकां मागणी आहा. कांय ना तर पडत आहा. कालनुसार आंध्रा पडत आहा लोक चालूच आहा. तेव्हा रस्तो शाप गेलो. जाता तितको बेगीन करू. आयज हो आतां किरणपाणी हो रोड जो पळय जाला हेका खड्डे जे पडले हांव मागता PWD ऑफिसा कडेन जावं डिपार्टमेंटा कडेन ते खड्डे तरी मातशे पुजून दियात. आयज इतली परिस्थिती जाल्या थंयसर इतली वायट इतली परिस्थिती सामकी म्हणजे कोणाक कितें ल्हान ल्हान भुरग्यांक पासून घेवन आतां क्लासीस आसतात भुरग्यांच्यो कितले फावटी पळयता हांव ती भुरगीं बावड्यांक घेवन ते जाणटे बिणटे वयता साप करून त्या भुरग्यांचेर गाडी बिडी बसले जाल्यार कितें करतले सांगा. आनी इतले इन्सिडंट जाता तुमकां खबरूय आहा. सो हो इन्सिडंट जावचो न्हू आनी जाता तितले बेगीन बालखाजनानसून तो म्हाका दिसता मदल्या वाड्यार पालयाच्या हेच्या आमच्या बंगर वाड्या मेरेन सगळ्यान खड्डे आहात. बालखाजनान तर पोवच नाका. आतां हे आतां केबल घालता म्हणून हांगासर मानशी तूं गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ते किरणपाणी टू आमच्या हेच्या उपरांत मागीर बालखाजना हांगासर इतली परिस्थिती रस्त्याची बिकट जाल्ली आसा. हेचेर मातसो सरकारान दोळो मारपाचो आनी ते खड्डे आहात ते जाता तितले मातशे बेगीन बुजोवन आतां पावस तेकलो कसली परिस्थिती जातली तुमकां खबर आसतली. सो हांव मागता बेगीतले बेगीन ते खड्डे पुरून मागीर कितें ते हॉट मिक्स तुमी करा आनी जाता तितलो बेगीन करा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत रस्त्यार अपघातांत वाड जाल्या पूण कागाळ कमी नोंद जाल्ल्याची पळोवपाक मेळटा. अपघाती मरण येवपांत 7% वाड जाल्या जाल्यार येरादारी उल्लंघना आड कारवाय 35% देवपाचें चित्र मुखार आयलां. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत रस्त्यार अपघात जावचे न्हय म्हूण यत्न सुरू आसात अशें पुलीस सांगतात. तरी प्रत्यक्षात आंकडेवारींतल्यान वेगळेच वास्तवताय दिसून येता. जानेवारी ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यांत गोंयांत 598 रस्तो अपघात नोंद जाल्यात. फाटल्या वर्सा परस 7% चड. अंदू ह्या काळात 60 जीवघेणे अपघातात 63 जाणांक मरण आयले जाल्यार एप्रिलाचे निमणे मेरेन हो आंकडो 78 जाणांक मरण आयला. पूण ह्याच काळात येरादारी उल्लंघना आड कारवाय करपाक खूब उणाव आयला. फाटल्या वर्सा प्रमाण 99,000 परस चड गुन्यांव नोंद जाले जाल्यार ह्या वर्सा हो आंकडो फकत 63,000 देंवला म्हटल्यार 35% उणो. दंड वसूलताय बरोच उणाव आयला. फाटल्या वर्सा 6 कोटी परस चड दंड एकठांय केल्लो जाल्यार ह्या वर्सा तो फकत 1.81 कोटी मेरेन देंवला म्हळ्यार 71% उणो. हाका लागून एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता. अपघातांचो आंकडो वाडत आसतना केसी नोंद कित्याक उणी जायत आसा. येरादारी पुलीस एका वरिश्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण बॉडी कॅमेरे दिल्या उपरांत लेगीत थळाव्या पावंड्यार अपेक्षीत कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान हो उणाव दिसता अशी शक्यताय उक्तायल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जयघोष आणि हजारांनी भाविकांच्या हजेरेत शिरगांवच्या श्री लयराई देवीचो कौलोत्सव परंपरेप्रमाण व्हडा दबाज्यान मनयलो. शेनवारा राती उसरांत देवीन देवळांत प्रवेश केले उपरांत 4 दीस चालू आशिल्ली कौला बरे भशेन सोंपली. मजगतीं देवी देवळांत भितर सरतना देवळाच्या दारांत गोंधळ जालो. मात पुलिसांनी बळग्याचो वापर करून गर्दीचेर नियंत्रण दवरलें.
जमखणाची जात्रा जाले उपरांत फाटल्या बुधवाराच्यान कौलाक सुरवात जाली. 4 दीस कौला मनयली. घराघरांनी देवीन भक्तांची भेट घेवन भक्तांक कौल दिलो. 4 दीस कौलाक भाविकांनी गर्दी केली. निमण्या दिसा शेनवारा तर शिरगांव वाठार भाविकाच्या गर्दीन आनी भक्तिमय वातावरणान फुलून गेलो. घराघरांनी कौल दिवन शेनवारा राती उसरात जयघोष आनी नाचत गाजत देवीच्या देवळांत आगमन जालें. देवळांत कौल जातकीच कौलाची सांगताय जाली. देवी देवळांत भितर सरतना तर भाविकाची गर्दी उसळिली. या वेळार मातसो गोंधळ जालो, मात कांयच वायट घडूंक ना. देवळाच्या वाठारात कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले. मजगती जात्रे फाटोफाट कौला सुरळीतपणान जाल्ल्यान भाविकांनी समाधान उक्तायले. आमची जात्रा 21 तारखेक संपन्न जाली. देवी होमखणांसून गेली. होमखणा भायर जे मानकरी आसा पळय तांकां सगळ्या मुळगांवकार मयेकार वांयगणकार हांकां कौल जालो. देवी चवाट्याचेर येयली आनी दुसरे दिसा म्हणजे बुधवारच्यान मानशेवाड्या पासून ते वडा पर्यंत हांगा कौलां जाली आनी बरे भशेन जाली. आनी देवी आतां मंदिरान गेली आनी मंदिरान गेल्या उपरांत सगळ्यांक आमकां बरें दिसलें की सगळ्यांनी हें कार्य देवीचें जावं भाविकांनी सगळें सहकार्य केलें आनी बरे भशेन यंदा जात्रा जाली. ह्या बद्दल खूब मनाक समाधान दिसता. सरकाराचे सगळ्या जे भावीक आनी जे मिडिया तेंच्यांनी बरी प्रसिद्धी दिली आनी अशेच तरेन हे फुडें जावचें कितें आनी सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें अशें देवी लागीं मागता. श्री देवी लयराईचे जात्रेक मोठ्या प्रमाणात दोन भक्तगण आणि भाविकांनी सुद्धा गर्दी केली. पण हेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्यांनी सरकाराच्या वतीन एक कृती दल ही समिती स्थापन केली. वर्साच्या वर्सा देवी घेता. गेल्या वर्सा कितें जालें पळय इन्सिडंट मातसो खूब दुखदायक जालो, पण तेतून मातशें कितें शिकोवंक सगळ्यांक मेळ्ळें. ह्या वर्सा सगळें सेफ्टी आनी प्रोटेक्शन आमदारांनी सगळ्यांनी खासदारांनी बरें केलें. पोलिसांनी बरें कॉपरेट केली सगळ्या लोकांक आनी जात्रा कही दिसली. मातशें स्टॉल मातशें ना जालें पण जात्रा बरी जाली. प्रशासनान पुलीस फोर्सान सगळ्यांक सहाय्य केलें. लोकांनी बरें सहाय्य केलें. धोडांक आनी ह्या लोकांक अशे वेगवेगळे मार्ग दवरून ह्या वर्सा बरे भशेन सगळ्या उत्सव हो शांततेन आनी आज परंपरेनुसार हो घडोवन घेतलो. तशेंच आयज मेरेन सगळें बरे भशेन जाल्लें आहा. आमच्या कमिटी मेंबरांनी खूप मदत केली आणि इतर सगळ्यांनी सहकार्य केल्यामुळे या वर्षाने जात्रा एवढे लोकांनी आमकां खूप सहकार्य केले. या वर्षी कसलीच गडबड करी असताना पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे धोरण शिक्षणास होमखणाशी पार पडून गेले आणि आमची जात्रा सुरळीत पार पडली. तसेच शेवटच्या दिवशी 4 दिवसाची कौला संपल्यानंतर शेवटच्या दिवशी देव मंदिरावरचे बरेच पोलीस बंदोबस्त विजय राणे यांच्या नेतृत्वाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त होता. त्याचे आणि त्या कामी आमकां पोलिसांनी सहकार्य केले आणि बरे भशेन जात्रा जाली. याबद्दल सगळे प्रशासनाचे तसे गोव्याचे सरकार गोवा सरकार तसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रेमेंद्र शेट यांचे आम्ही आभार मानता आणि सगळ्या धोरणाचे आभार मानता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अंदू 10वेचो निकाल 94.51% लागिल्ल्याचे गोंय शालांत मंडळान जाहीर केलें. 10वेच्या निकालात अंदूय चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 96.51% जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.37% लागलो. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचो निकाल 98.73% लागलो. पळया. गोंय शालांत मंडळान अंदूचे 10वेचो निकाल 94.51% लागिल्ल्याचे जाहीर केले. ही परीक्षा 13 मार्च ते 9 एप्रिल मजगती जाल्ली. राज्यभरातल्या वट्ट 32 परीक्षा केंद्राचेर ही परीक्षा घेतिल्ली. परीक्षेक बशिल्ले 20,618 विद्यार्थ्यांमदले 19,486 विद्यार्थी पास जाले. अंदूय 10वेच्या परीक्षा निकालात चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 96.51% जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.37% लागलो. 550 दिव्यांग विद्यार्थ्यांमदले 543 विद्यार्थी पास जावन तांचो निकाल 98.73% लागलो. SSC March 2026 season. At the outset, let's wish all the candidates very best in this examination. This is the analysis. The result will be available on the following site.
which is results.gbshsc. The examination, this was taken at 32 examination centers across the state, and there were 8 assessment centers where the correction was carried out. यामध्ये किती झालं ना, मे बी यामध्ये सब्जेक्ट असते ते कंपल्सरी सब्जेक्ट असतात, म्हणजे जे अकॅडमिक सब्जेक्ट 3 लँग्वेजेस, मागे मॅथ्स, सायन्स आणि सोशल, आणि 4 सब्जेक्ट जे असले ते स्किल जे सब्जेक्ट विथ अन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. दुसरं तुमचं आर्ट एज्युकेशन असतं, फिजिकल एज्युकेशन असतं, आणि चौथं असं तर NSPF दाखवले आहे स्लाइड. NSPF तुमचे डेटा एंट्री. आता रिझल्ट वेगळा घालून 1% असं दाखवतो, पण ज्याला व्हॅल्यू होईल त्यांना परफॉर्मन्स इनव्हेरिएबली बऱ्याच स्टुडंटचं बरं असतं, बऱ्याच शाळांचा परफॉर्मन्स बरा असतो. पण ते एकूच अमक्याच कारण असे झाले, बऱ्याचशा शाळा त्यांना सांचे परत ते क्लासेस घेतात, त्यांनी रिव्हिजन केले असतात, त्यांच्या जवळ रेग्युलरच्या थोड्यांचे क्लासेस चालू असतात. सो अशा म्हणू शकत की 1% कमी लागलं कमी असं ना, पण कारण वेगवेगळे असतात. एक स्लाइटली एक होईल, एक सगळे चांगले इंग्लिश ज्याकडे R2 म्हणताय, म्हणजे 3 लँग्वेज असले, R1, R2 आणि R2. ह्या वर्षाच्या पॉलिसी कशी असली की R1 म्हणजे तुम्ही मराठी, कोकणी हे कंपल्सरी, एक तर मराठी तरी घे किंवा कोकणी तरी घे. आमचे फिगर झाले तर जवळजवळ इक्वल झालं, 10,000 ऑलमोस्ट 10,000, 9,800 आणि 9,200 असे कोकणी आणि मराठी. मागे कसं झालं की आम्ही NEP इम्प्लिमेंट केली, त्यांना पहिली स्कूल आहे 7व्या 8व्याच्या ती संस्कृत घेत आहे. सो अशी थोडी स्कूल असली त्यांना एक ऑपॉर्च्युनिटी आम्ही दिली. जवळजवळ 500-550 सुमार मुलगे जे संस्कृतात असतात ते त्यांच्या ते बसले सगळी पास आले. हा ऑलमोस्ट म्हणजे ते 100% रिझल्ट आहे संस्कृताचा. जी स्पेशल स्कूल असतात, सेंट जेवियर्स अकॅडमी, दुसरे लोकविश्वास प्रतिष्ठान दगडी, या 2-3 स्कूलांनी घेतले आणि फर्स्ट टाइम वी आर इंटरव्ह्यू आणि इट इज ऑप्शन टू द लँग्वेज. आणि त्यातून कशा असतात आपण थोडे व्हिडिओज डेव्हलप केले आमच्या एक्सपर्टने, आणि एक्सपर्टचे तुम्हाला प्रॅक्टिकल पर्पज वी हॅड कॉल्ड डिफरंट एक्सपर्ट, आणि म्हणून थोड्या प्रमाणात त्याच्या साइन लँग्वेज. सो आमच्या प्रयत्नासाठी इव्हन इंडियन साइन लँग्वेज इव्हन रेग्युलर स्कूलांनी होतं असं आमचा प्रयत्न. हा ते आमका मेळ्ळे, आपण ते सामके कमी असतात, सो म्हणून तो त्या प्रयत्नात ते हो इंट्रोड्यूस करून जायला जवळजवळ सगळ्या रेग्युलर स्कूलांना इंट्रोड्यूस करून जाय असं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Festivals here, flavors infinity, let's raise a cheer. Unstoppable beats, feel the vibe. Go magic that comes alive. From sunset hues to starlit skies, this is where the good time rides. Go is calling, don't be late. Come together, let's celebrate. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स।